नमस्कार. आम्ही आयज आसात ते दूधसागर वॉटरफॉलाच्या मार्गार आणि तुम्ही पळयला आसतलें सकाळी 8 हे डिस्कशन हांगासर सुरू जाल्लें की जे दूधसागर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन आहा तांच्यांनी डिमांड केल्लो की लॉंग डिमांड तेंची जी वेबसायट तेंची ती सरकारा कडेन आहा ती तेंची रिटर्न करची म्हणून आणि जो पर्यंत वेबसायट रिटर्न करना तो पर्यंत ऑफलायन रित्या ह्यो गाडयो आयच्यान सुरू करच्यो म्हणून दीसभर डिस्कशन जावन शेवटाक आता 3 वरांचेर GTDDचे जे ऑफिसर आहात तेंच्यांनी मध्यस्थी येवन डिस्कशन करून शेवटाक जे टुरिस्ट आशिल्ले दीसभरांतल्यान वाट पळयत तांकां काही टुरिस्टांक घेवन आता हांगासर जी पयलीच फॉरेस्ट गेट मेळटा थंयसर परत एकदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा वांगडा डिस्कशन जावन हांगासर आता गाडयो सोडपाचे जे डिस्कशन आहा ते जाल्ले आसा आणि त्याच प्रमाणे ह्याच गेटीर ज्या टूर ऑपरेटर एसोसिएशनचे जे मेंबर आहात तेंच्यांनी हांगासर गाराणे घातलेले आसा की जो पर्यंत वेबसायट मेळना तो पर्यंत ऑफलायन रित्या हांगासर तांकां जीपी चलोवंक दिवच्यो म्हणून आणि आता शेवटाक ह्यो आयज वॉटरफॉल जो आमी म्हणटा दूधसागर वॉटरफॉल हांगा जगभरचे लोक हांगासर ह्या दूधसागराचेर येतात ट्युरिस्ट आणि तेकाच लागून म्हाका दिसता आता ही जी आता आयच्यान हो दूधसागर जो ट्रॅव्हलिंग स्पॉट आसा टुरिस्टां लागून हो ओपन जाल्लो आसा. चालू जाल्ले आसा. आमकां सरकारान एक बरी न्यूज दिल्ली आसा. आमच्या लिडर आसा तेंच्यांनी आमकां ऑफलायन करून आयज टुरिजमाक सुरवात केल्ली आसा. हांव दूधसागर आजाक नमन करून आमचो जो टुरिजम आसा तो बरो भरभराटान जावचो अशें हांव देवा लागीं मागता आणि कसल्योच आडमेळी हांगा येनासतना आमगेलो हो टुरिजम आसा तो शांतपणान बरे भशेन जावचो. पयशे कलेक्शन जो आसा तो आमच्या कावंटरार आसतले आणि जो कितें आतां ऑफलायनीक हें दिल्लो आसा आमकां थंय GTDC बीन एक वॉच करपा लागून कित्याक थोडो तांकांय बीन हें दिला GTDC पळयतले वॉच करून फाल्यांच्यान GTDC मनीस किंवा आयच्यानूच ते रावन ते करतले अशें आमी कितें आसा धंदो बरे भशेन चलपा जायो आनी धंदो आमगेलो कित्याक फाटल्या टायमार जे जाला ते ह्या वर्सा सुद्दां येवपा जायना म्हणून आमी खंय तरी हो निर्णय घेतलेलो आसा. आनी म्हाका आतांच फोन येयला की CMA कडेन उलोवप करून आमगे जाता तितलो बेगीन आमगेलो धंद्याक हे सुरवात जावपाक. ऑफलायन कितले दीस चलतले आतां पळय हेजेर आयचे दिसा आमकां ऑफलायन दिल्ले आसा. सरकारान समज आयज रातयां भितर समज आमकां हेले आनी मिटींग जर घडोवन हाडली आनी ते रातयां भितर जर आमची वेबसायट आमकां दिली आणि तेजे नंतर मागीर आमगे वेबसायटीचेर घेवन जर चलोवपा येयल्या आमी समर्थ आमी फाल्यांच्यान सुद्दां आमी चालू करपा रेडी आहा. तुमकां दिसता की आतां जे तपश्चर्या तुमी केल्ली ती सक्सेस जाता म्हणून? आता म्हाजे दृश्टीन आमकां टोटल सक्सेस मेळ्ळो ना. ऑफलायन हे सक्सेस न्हू. आमची वेबसायट आमकां मेळपा जायी. जो GTDCन जो एग्रीमेंट केल्लो आसा तो एग्रीमेंट कॅन्सल जावपा जायो तेन्नाच आमकां यश मेळटलें. आनी कशें काय जायना थोडीफार आमकां यश मेळ्ळें आसा आनी हे सगळ्याच्या आधाराचेर आमकां हो यश मेळ्ळो आसा. आयज आमच्या दूधसागर ऑपरेटरांनी जे हाका लागून आयज ते घडटाले की तेंची वेबसायट तांकां जाय आनी 2 तेंचे डिमांड आशिल्ले ते पूर्ण करपाक लागून आयज आमकां सगळ्यांत पयली व्हडली मदत जाली म्हणटा ती आमचे विनय भाई तेंडुलकर जे आमच्या सगळ्या मतदारसंघाच्या लोकांची ताका जाण आसा. तेणी पुढाकार घेतलो आनी तेंची मागणी आसा पळय ती सारकी आशिल्ली की तेंचो धंदो तेंच्यांनी चलोवपा जाय. हेका आमी सपोर्ट करता आनी आमकां दोतोर प्रमोद सावंत हेजेरूय आमकां हें आसा की तो आमकां हें करून दितलो की तेंचो धंदो तेंचे कडेन दिवपाचो ही तेंचो डिमांड आसा पळय तेका आमी सपोर्ट करपाक हांगा आसा. आनी आयज तेंचो एक प्रश्न बारीकसो सॉल्व जाला म्हणजे सॉल्व जावना पूण आयज ऑफलायन करून तेचो धंदो चालू जाला हेजे आमकां खरेंच आयज धंदो चालू जालो म्हणून खूब बरें दिसता. आनी हेका लागून हांव आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक आमचे विनय भाई आनी म्हागेले सगळे मित्र विलास आसा मच्छीन निलेश आसा हे सगळ्यांनी प्रयत्न केले आनी हितून ते आयज ऑफलायन तरी गाडयो चालू जाल्यो. हांव ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन मागता की तेंचो धंदो ते जेंचे डिमांड आसा 2च ते आमच्या आमदाराक आनी सगळ्यांक सहकार्यान करून CMAन तेंचो धंदो तेंचे कडेन परत दिवचो आनी तेंचो धंदो बरो चलचो अशें हांव दुसऱ्या देवा कडेन मागता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. एक्चुली 2 ऑक्टोबराच्यान स्टार्ट जावपाचो आसलो आनी 2 ऑक्टोबराक तांचे नवी जे डिमांड आसा तांची वेबसायट परत दिवपाची GTDCचो हे कंट्रोल आसा तो काडचो अशें तांगेले 2-3 डिमांड आसले. ते डिमांडा सयत ह्या 2 ऑक्टोबराक चालू जावपाचें आसलें पूण थोडे उदक असल्या कारणान तो चालू जालो ना 2 ऑक्टोबराक
आणि काल सांजचे आमकां तांकां फॉरेस्ट परमिशन मेळ्ळा आनी फॉरेस्ट परमिशन मेळटरीर हें कशें चालू करपाचें, ऑनलायन चालू करपाचें काय ऑफलायन चालू करपाचें हो एक मोठो क्वेश्चन मार्क जालो. आनी हो क्वेश्चन मार्क सॉल्व करपाक आमचे मतदारसंघाचे आदले आमदार विनय तेंडुलकर त्याच बरोबर आमचे गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे आनी आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक ह्या तिगांचे एक मोठे मोलाचे सहकार्य ह्या दुधसागर टूर ऑपरेटर असोसिएशनाक मेळ्ळें आसा. आनी हो आतां बालाजीन सांगले प्रमाणे तांचो धंदो तांकां तांचे कडेन दिल्लो आसा आनी तांचे जे कितें डिमांड जे आसात ते आमकां पुराय खात्री आसा. आमचे माननीय मुख्यमंत्री ते तांकांय खूब जाण आसा आमच्या मतदारसंघाची आनी ते 100% तांची फुलफील करतले. आनी हांव परत एकदां ह्या तुमचे पत्रकाराचे बी अभिनंदनय करता, कारण सकाळ पासून तुमी आज आमचे बरोबर आसात आनी म्हणजे सगळ्यांचे बरोबर सपोर्ट करून आतां आमी जवळ जवळ 3:30 काय 4 कितें आमी फर्स्ट म्हणजे 10-12 कितें जीपे आमी म्हणजे धाडल्यो आनी तातूंत भितर GTDचो जो आमकां खूब हेल्प मेळ्ळो, कारण तांचे एक 2-3 ऑफिसर हांगा आयिल्ले आनी CMांनी फॉरेस्टाक म्हणजे सांगून सगळें परमिशन दिवन बरे भशेन ऑफलायनीचेर आयच्यान तांचो धंदो चालू जाला. आनी मुखाल्लें जें कितें आसा तें एक 7-8 दीस भितर CM ते सगळ्या जाग्यार उडयतलो अशें म्हाकाय खात्री आसा आनी जातलें. करपाचें आसलें पूण उदक चड आसले कारणान आमकां तें परमिशन तांकां मेळ्ळें ना. सो काल सांजचेच परमिशन मेळ्ळें. सो काल सांजची परमिशन मेळ्ळें म्हणटकीर तांची एक 2-3 डिमांड आसले. सो तांचो डिमांड कितें आसलो की आमची डिमांड ते पयलीं फुलफील करून मागीर आमी तें चालू करतले. एक्चुअली आमकां माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आसा तशेंच तुमी एक 10-12 दीस चलयात आनी 10-12 दिसां भितर आमी हें सगळें मोकळें करतले. पूण अजून ते 10-12 दीस जालेय बी ना, पूण तांकां तें आज चालू करपाक जाय आसलें. सो मागीर काल आमचे विनय तेंडुलकर आमचे विनयभाई तेंडुलकर जावन आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आनी CM हे तिगांनी उलोवन ताचेर एक बरें आयची एक बरें सोल्युशन काडलें की ऑफलायनीन सोडपाचें अशें म्हणून तांचे सोल्युशन काडलें. त्या खातीर म्हणजे व्हडली खटापट कांय ना, कारण थोड्यो फॉर्मेलिटी जावची पडटा त्यो. सो ताका लागून सकाळीं मातसो टायम जालो, कारण ते सगळे मिटिंगेक आसले आनी आतां तें सगळें रितसर हाणें म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांतल्यान रितसर परमिशन जवळ जवळ 2 काय 2:15 कितें मेळ्ळा आनी थ्रू GTDCचे ऑफिसर आसले हांगा, सो तांचे मार्फत आमी तें सगळें चालूय बी केलां. तुका दिसना हे खंय तरी प्रकरण गेल्या वर्सभर तेंचें चालू आसा, तुका दिसना खंय तरी लांबता कशें प्रकरण खंय तरी बेगींतल्या बेगीन तांकां मेळोन खंय तरी तेंचें सारकें सुरळीत जावपा सारकें न्ही. लांबता म्हणजे कशें आसा तो एक्चुअली ताका टेक्निकल डिफिकल्टी खूब आसा. म्हणजे गव्हर्मेंट फॉर्मेलिटी सगळी फुलफील जावपाक जाय, सो ताका थोडो मातसो टायम लागता. गेल्या वर्साच्यान एक म्हयनो करून वर्सां चड टायम लागपाचो ना. आतां आमकां मुख्यमंत्र्यान सांगले ते प्रमाणे म्हाज्या कोतान एक 15 दीस भितर तें सगळें सुरळीत जातलें. तांचो धंदोय तांचे कडेन मेळटलो, तांची वेबसायटी तांकां मेळटली आनी हें सगळें ह्या कामाचो जो आस्पाव जो आसा जे स्टेक होल्डर जावं सगळे आसा तांकां तांच्या मना प्रमाणे सगळें काम जाता. आमी सकाळच्यान हांगासर आसा. तुमचे जे विशय आशिल्लो हेजो कितें लास्ट एटलास कितें जालें लास्ट? आता लास्ट आमी सकाळच्यान रावल्ले. आमचो विलास देसाय, बालाजी बच्चन हे सगळे आमच्या हांगसर ऑलरेडी एट प्रेजेंट हेचेर रावन तेंच्यांनी आतां लास्ट 3-2:30 सुमार तेंच्यांनी ऑफलायनीचेर गाडी सुरवात करपाक तेंच्यांनी खूब परिश्रम घेतले. हांव पयलीं सुवातेर विनयभाईचे धन्यवाद म्हणटा, कित्याक राती आमी वचोन विनयभाईक मेळोन विनयभाईन सगळो प्रोसिजर तांकां सगळ्यांक सांगून हें केल्लें. पूण हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा की जेणे आमकां सगळ्यांनी हातभार लायलो तेंचे हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. खास करून तुमी रिपोर्टरूय बीन हांगा सकाळच्यान हांगा रावले तुमचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मागीर तुगेले GTDC मागीर पोलीस सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पूण आमचो ऑफलायन हो हें न्हू, आमची वेबसायट आमची मेन, आमची वेबसायट आमच्या हातीक मेळोन आमची स्वता तेजे वयल्यान आमी ऑनलायनीचेर चालू करपाक तें आमकां बेगींतल्या बेगीन करून दिवचें इतलीच आमची मागणी आसा. कुळेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.